मार्को पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेसोर 7 होळी 1 ते 30 आणि 7 ओंटापुरती पुजा आणि काळसाची खोरी भोगती. फारिजेव आणि कांय धर्मशास्त्री जेरुसलेमाक थावन येवन ताचे सुरशें एकटवले आणि ताच्या शिसांतले कांय जाण मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण तांणी पळयले. फारिजेव आणि सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात बरे करून धुल्या शिवाय जेविनात आणि तिंट्यार थावन येतोच न्हाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात आणि सोबार हेर सांबाळच्यो चाली तांणी घेतलेल्यो आसात. पात्रां कोळशे आणि काश्याची आयदनां धुवपा विशीं. म्हणटोच फारिजेवांनी आणि धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलोनात, पूण मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात? ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, इजायजान तुमकां ढोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें, तर अशें बरोवन आसा. ही पोरजां वंठांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसात. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रांक कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळतात आणि तांकां म्हळें, आपलीच चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडूंक कितले म्हूण हुशार तुमी. तर मोइजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचो. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारतें तें हांवें कोरबान केलें म्हणजे देवाक भेटयलें. त्या उपरांत आपल्या बापाय वो आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. ह्या वरवीं तुमचे मदें पाळोवन आयिल्ले तुमचे चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. खोरी नितळकाय. आनी लोव्यान लोकांक आपोवन ताणें सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशां भायलें कितेंच तांचे भितर वचून तांकां मेळी करूंक शकना, पूण मनशां भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशांक मेळी करतात. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतोच ताच्या शिसांनी हे वापारी विशीं ताचे कडेन विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी गिन्यान नासलोले मू. भायलें कितेंच मनशा भितर वचून तांकां मेळी करूंक शकना. तें तांच्या काळजांत रिगोना. तें पोटांत वेता आनी शिकीम भायर काकुसांत वेता म्हूण तुमी समजनात. अशें सगळें खाण नितळ म्हूण ताणें क्वचित सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशां भितरल्यो भायर सरता त्योच वस्तू मनशांक मेळी करतात. कित्याक भितर थावन मनशांच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतना, पोजडपण, चोरयो, खून, पोरद्वार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपण, कामचार, निर्डुकाय, निंदा, गोर, मुर्खेपण. हीं सगळीं वायटां भितर थावन भायर सरतात आनी मनशांक मेळी करतात. एके विदेशी बायलेचो जेजूचेर थीर भावार्थ. आनी थंयचो उठून तो तिराच्या आनी सिदोनच्या प्रांतांत गेलो.
थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर लोकांक कळून आसतना उरली ना. ताचे विशीं आयकोना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. अजून ल्हान आसलोले तिचे धुवेचेर मेळो आत्मो बसलोलो. ती बायल ग्रीक आसली आनी जल्मान सिरोफेनिसिकान, आनी आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, भुरग्यांक पयलीं दादूशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून पेट्यांक घालप सारकें न्हय. पूण तिणें परती पाळून ताका म्हणलें, ओय सायबा, पूण पेटे मेजा तोळा भुरग्यांचे पडटात ते कुडकेक तुकडे खातात ना. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उतरा पासत बरे भाशेन वच. तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार तिका भुरगें अंथरुणार आड पडलोलें मेळ्ळें आनी ताचे वेलो देंवचार गेल्लो म्हूण गमोन आयलें. जोड जिबेच्या भेऱ्याक जेजू बरो करता. नव्यान तिराच्या प्रांतांतलो भायर सरून सिदोनचे वाटेन 10 नोगराच्या मुल्का मदल्यान जेजू गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण्यातल्या जोड जिबेच्या भेऱ्याक ताचे सुरशें हाडलो आनी ताचेर हात दवर म्हूण लोकान जेजू कडेन मागलें. आनी लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाता, म्हणजे तुजे कान उक्ते जावं. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपा सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगी नाका म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितलीं ओदीक तीं परगोडटालीं आनी सांगून नजो तितलीं थोटाकून म्हणटालीं. हाणें सगळें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली.